कामुल्ले तुयेची फेरीबोट परत परत मोडत असता। हाका लागून थंय प्रवास करपी लोकांक त्रास जाता। थळावो आमदार जित आरोलकरान थंय वचून पळोवणी केली। फेरीबोट परत परत कित्याक मोडटा हाची वासपूस केली आनी ह्या विशीं मंत्र्याकडेन उलोवन लक्ष घालपाक सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गाड़ी किधर गया था? कितले फाटी आता? 2-3 फाटी झाली. 2-3 फाटी झाली. आज तुम्ही कंप्लेंट करू ना? केल्या कंप्लेंट करीत असतात. हां कंप्लेंट केली असतात. काय येणार रिस्पॉन्स काय काम करू नये. बरोबर ब्रेकडाऊन रिझन दिलं किती काय काम आम्ही आता निवडूनच आहे ना 8 दिवसात ब्रेकडाऊन 8 दिवसात किती वाढी आले बोल ना तुम्ही कंप्लेंट करून कंप्लेंट करत असतात कंप्लेंट करणं आपले काम आहे आता दुसऱ्या हे नवीनच आहे दुसऱ्या जायला ती पहिली ही मोठा चेंज करपाक येणार आहे सर ही नवीनच आता हायला त्यांच्या पहिलीची आली नव्हती येयली एका वेळेस कितलो दिवस झाले लोकांक त्रास जाता मरे लोकांक त्रास आहे रिटर्न हॅलो हॅलो हय ते कामुल्ले आमच्या तुवेन मरे फेरी आहा पळय कामुल्ले तुवें ती परत परत ब्रेकडाऊन जातात आनी ते जर कंप्लेंट जाता पूण रिस्पॉन्स काय ऑफिसांतल्यान येना मोडली की सर येता ते काम करता मोडली की काम करून येता पूण ती परत परत ब्रेकडाऊन आयज न्हंयच्या मदीं ब्रेकडाऊन जाली लोकांक त्रास जाता मातशी रिप्लेस जाता पळय मातशी बरें रिप्लेसमेंट मिनिस्टराक सांगला कंप्लेंट लोकल्सांची कंप्लेंट खूप आसली की ही फेरी आहा ती ब्रेकडाऊन परत परत जाता म्हणून ही न्यूज येयल्या पूण न्यू येयल्या तरी पूण ती आता ती तेणीच सांगला 3-4 फावटी ब्रेकडाऊन जाला आनी लोकांक त्रास जाता स्थानिकांक त्रास जाता येवंक वचून तेका लागून आता मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केला बेगीच्या बेगीन जाता तितले आयज नाल्यार फाल्यां रिप्लेस करपाची आनी न्यू हाडपाची फेरी जेणे करून आमच्या लोकलांक स्थानिकांक त्रास जावचो